आणि आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या जिवनात जे प्लेड एन इम्पॉर्टंट रोल. चडशे जाण वेगळ्या कामांनी धंद्यांनी म्हाका अजूनय याद जाता थोडी नांवां जे आतां जो मस्ती होडी मठ मागीर तुगेलो ते कुपची इंडुळगी पट्टण शेट्टी ही नांवां वेर व्हेरी पॉप्युलर इन द सिटी ऑफ मारगांव. बरे बिजनेसमॅन थोडे जाण बरे बिजनेस केले. म्हणजे बापायचो नाल्लाचो धंदो आशिल्लो. तेका लागून म्हजो खुबशे बापायचो खूब जाणां कडेन लागींचो संबंद. आनी सुरवातेच्या काळान हांव ल्हान आसतना आमचो अकाउंट्स पळय जे बरोवपी आसताले ते सगळे चडशे लिंगायत समाजाचे लोक आसतात. म्हणजे सांबाळप अकाउंट सांबाळप आमच्या काळान त्या काळान तुका आतां भशेन हायटेक काय नाशिल्लो. आनी ते सगळे मागीर मोडी भाशेन म्हणजे कन्नड मोडी लिपी त्या लिपीन आमची पुस्तकां आसताली. आमी लक्ष्मी पुजनाक जेन्ना पुस्तकां दवरताले हांव ल्हान आसतना बापायक म्हणटाले ही कसली लँग्वेज काय म्हणजे आमकां तें कांय वाचपाक कळनाशिल्लें. तांकां तें सगळें खबर आसतालें. हे त्या वेळावेले ट्रेडिशन आशिल्लें सामकें. पूण एक तांची ऑनेस्टी वॉज नेवर इन डाउट. म्हणजे एक सामकें तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करपाक जाय अभिनंदन करपाक जाय की दे क्रिएटेड एन एटमॉस्फियर ऑफ ऑनेस्टी अमॉंग देमसेल्व्स. इवन धंद्या भितर तांणी आपल्याले प्रामाणीकपणाचो ठसो उमटयलो. आनी आमचे शेजारी आशिल्ले बागेवाडी म्हणजे आमी एका सायडीन उंच जालें एका सायडीन बॉम्बे काफे देखून म्हजें घर आशिल्लें. हांव थंय जल्माक आयिल्लो. बागेवाडी आमचे सामके लागींचे संबंद. पाटील म्हणून तांगेलो जावंय आशिल्लो जो आतां मागीर एक हांगा आसा हांगा रावता ह्या बिल्डिंगेन रावता. पूण बागेवाडीच्या त्या घरांत गणपती पुजताले. म्हणजे आमी 3 घरां आशिल्लीं स्टेशन रोडाचेर. बागेवाडी आमी आनी मुंज ह्या 3 घरांनी चवथी कडेन गोकाकाक सारको गणपती हाडले वताले. आमच्या मुनीन वतालो गोकाकाक तो 3 गणपती घेवन येतालो. आनी 3 गणपती 11 दीस दवरताले. 11 दीस विसर्जन अशें एक ट्रेडिशन मडगांव शहरांत आशिल्लें. आनी म्हणून तुमच्या समाजाचें कॉन्ट्रिब्युशन इन द डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा किंवा मारगांव हॅज बीन इमेन्स वीच नोबडी कॅन डिनाय. आतां हालीं खूब जाण मायग्रंट इमिग्रंट शब्द वापरतात. तांकां कांय खबर ना. तांकां हिस्ट्री खबर ना. ते लोक कितें उलयतात. तांकां हिस्ट्री खबर आहा. तो लोक सांगता की तुमचो समाज केन्ना आयलो गोंयांत आनी गोंयांतल्या सगळ्या लोकां कडेन मिक्स जावन म्हाका दिसता तुमच्या लोकांनी धंदे चालू केले. खूब जाणांनी बिझनेस चालू केलो. आनी बिझनेस चालू केला नंतर खूब जाणांनी नाल्लाचो बिझनेस केलो. तो म्हाज्या बापायचोय बिझनेस. ताका लागून म्हणजे तांचे कडेन सामके लागींचे संबंद आशिल्ले. हांव सगळ्यात पर्सनली वळखता. पूण तांणी धंदो करता आसतना सचोटीन धंदो केलो. बसवेश्वर तांचो दैवत आशिल्ले कारणान आनी बसवेश्वराचे जे कल्चर आसा बसवेश्वराची जी शिकवण आसा त्या शिकवणेक लागून हो समाज सामको ऑनेस्टीच्या बाबतींत सिन्सियरिटीच्या बाबतींत नंबर 1 समाज आशिल्लो अशें म्हणपाक हरकत ना. हांव तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आतां हे जनरेशनान तुमचे भुरगे शिकल्यात. नाल्लाचो धंदो ताका कांय कळपाक ना कोणाक. नाल्लाचो धंदो कसो करतलो कितें जातालें तेन्ना तें कोणाकय कळपाक ना. आतां सगळे शिकल्यात. इंजिनियर जाल्यात चार्टर्ड अकाउंटंट जाल्यात आर्किटेक्ट जाल्यात. आतां मातशें हायफाय जाल्यात वयर जाल्यात सगळे. पूण एक तुमचे रूट्स विसर नाका. माय एडवायस टू यंगस्टर्स डोंट फॉरगेट युअर रूट्स. डोंट फॉरगेट दॅट युअर पेरेंट्स युअर ग्रँडपेरेंट्स हॅव स्ट्रगल्ड हार्ड टू क्रिएट ए नेम फॉर देमसेल्व्स. आपल्या समाजाक एक नांव तांणी आनी नांव दवरता आसतना तांणी आज ऑनेस्टी म्हणटा ती सॅम्पलाक मेळना. खरें सांगपाक म्हणजे आज समाज इतलो स्वार्थी जाला की यू डोंट फायंड ऑनेस्टी. पूण त्या काळांत तेन्ना म्हाका अजूनय याद जाता म्हजो बापूय नाल्ल धाडटालो. माय फादर्स कोकोनट इज टू गो रिमोट विलेजीस लायक काटवाड अठणी अंकली सांगली कोल्हापूर एव्हरीवेअर. नाव गोकाक but never one person cheated us. तेन्ना एग्रीमेंट आनी काय नासतालें. only one telephone, trunk call or telegram. Orders were placed on them.
जेन्ना पयशांची गरज आसा तेन्ना म्हजो बापूय गाडी घेतालो वतालो आनी हांवूय वतालो ल्हान आशिल्लो बापाय बरोबर. That's why I reached most of the places. So I know most of the trader who are dealing with my father during those days. पण ताणी केन्ना कोणाक फटयलो ना. आज तुका ट्रकाचेर सामान घालून घाल्लें ते सामान पावतलें काय ना हाची गॅरंटी नासता. मदले मदीं ट्रकच ना जाता. ही आज समाजाची परिस्थिती आसा. आनी म्हणून तुमच्या लिंगायत समाजान त्या काळात आयले ताणी आपल्या समाजाचे नाव दवरलें. सचोटीच्या बाबतींत ऑनेस्टीच्या बाबतींत बरें काम केलें. तातूंतल्यान आज खुबसो फायदो आमच्या लोकांनी जालो. तुमच्या लोकांचो प्रोग्रेस जालो. आतां तुमी प्रॅक्टिकली यू हॅव बिकम ऑल गोवन्स. म्हणजे लिंगायत समाज म्हणटा तुमकां आतां कोण कन्नडिगाचो म्हणपाक शकना, काणडी म्हणपाक शकना जाल्यार तुमी कोंकणी इतली फ्लुएंट उलयता की आमचे लोक सुद्दां कोंकणी उलयना जाल्यार मागीर तुमी कोंकणी उलयता. अशी आयची परिस्थिती आसा. म्हणून हांव तुमच्या समाजाचें अभिनंदन करता आनी तुमच्या समाजाक म्हजे शुभेच्छा दिता. तुमचो समाजाचो उत्कर्श जावचो अशें बसवेश्वरा कडेन मागता. तुमचो समाज आनी आसा पळय आनी एक आपल्यालें स्वताचें स्थान निर्माण केल्लें आसा. हांव म्हजो ताजे कडेन पयलीं कॉन्टेक्ट नाशिल्लो. पयलींच म्हजो कॉन्टेक्ट म्हाका विश्वजीत राण्यान सांगलें की सामके बरे मनीस ते बरे क्वॉलिटी माल हे ते सप्लाय करता. ताका लागून म्हजो तांचे कडेन कॉन्टेक्ट आसा आनी एक स्वताचें स्थान आज थंय निर्माण केल्लें आसा बिजनसांत. पूण ऑनेस्टी इज मोर इम्पॉर्टंट. स्थान निर्माण करता आसतना ताणें ऑनेस्टी सोडली ना. आनी म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता तुमच्या पुर्वजांनी जे तुमचे खातीर एक गायज दवरला. म्हणजे दे हॅव सेट सम सिस्टम्स फॉर युअर कम्युनिटी युअर समाज ते विसरनाका. सो आयच्या हातूंत भितर सांपडून तुमी ते विसरले जाल्यार यू वील बी नॉट हिडिंग टू द फोरफादर्स. आनी म्हणून तुमच्या वडिलांनी जे कितें तुमचे खातीर सांबाळून दवरलें इतल्या वर्सांचे ऑनेस्टी एक रेप्युटेशन एक नांव म्हणजे अशें जातालें की लिंगायत समाज बरें जालो ऑनेस्ट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.